आमी एक गांवच्या लोकांनी आमकां कंप्लेन दिल्ली पंचायताक। तेजे नंतर आमी पंचायतान एक निर्णय घेतलो की आमी त्या ऑथॉरिटीक कळीत करतले म्हण, कंप्लेन फायल करतले म्हण। ते इल्लीगल पार्किंग पळय हिंगा फिशींग बोटीचे आहा तेका कोणाचें परमिशनूय ना, नायदर म्हूण आमचेंय परमिशन घेतलें ना। तेका लागून आमी CRZाक कंप्लेन केल्ली आनी CRZान आज इन्स्पेक्शन ऑफिशियली थारायल्लें, ते 2:30 थारायल्लें। तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन आज करून ते गेले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलां की आमी त्या जे बोट ओनर आहाय पळय तांकां सगळ्यांक नोटीस धाडटले, नोटीस धाडून तेंचेर इन्वेस्टिगेशन करतले म्हूण तांकां कोण परमिशन दिलां पळय तेंकां। दुसरें तेणें सांगलां आमी ताबडतोब तेंचेर एक्शन घेतलें म्हूण, कित्याक हिंगा पार्किंग करपाक जायना। हिंगा पार्किंग करून जितलो पळय कचरो पळय देंवन येता, वयर सावन देंवन येता, तो हिंगा एकमलेटेड जाता आनी तो एकमलेट जावन जे लो टायडीचेर तो माणसान भितर वयता, तो माणसांतल्यान भितर वचून तो शेतान वयता आनी शेतकारांकूय त्रास जाता। आतां एवरी टायम हो कचरो जेन्ना एकठांय जाता त्या 8-8 दिसांनी आमकां आमचे मानाय घालून आमचे लोक घालून आमी वॉलंटरी थोडे लोक घालून आमी हे कचरो काडटा, लीप करता। सेकंडली तेंची व्हिकल येता, व्हडली व्हिकल्स जे पळय व्हिकल तेंचे मनशांक घेवन येता, ट्रान्सपोर्ट करता। दुसरे पळय तेंचे नेट आनी कितें हाडपाचें पळय ट्रान्सपोर्ट करता, ते एक ल्हानसो फुटबॉल ग्रावंड आहा तेजे वयल्यान वयता आनी ती तेजेर वचोन ती व्हिकल वचोन थिंगा व्हडले फोंड पडटा आनी ते थोडी आमी थिंगा माती घाल्ली, ती तेंच्यांनी व्हडले फोंड घालून ती कोसळून उडयल्या आनी हे सगळो पळय आख्खो ग्रावंडाचो पळय हो रिवराक तेंगोन सायडीक पळय आहा तो पिड्यार जाल्लो आसा। आतां थिंगा उदक हाकल मेळटा आतां भुरग्यांक खेळपाकूय मेळना सारकें। निमणें म्हणल्यार आनी चड गरजेचें आमचे लोकल फिशरमॅन आहा ते थिंगा आपले कॅनोन बिनोन ते कॅनोन दवरूं मेळना, ते ल्हानशे कांटाली घालून कितें कोबली घालून हें करून आपलें नुस्तें मारता, तेंकांय नुस्तें मारपाक मेळना। आनी दुसरें तेंचे मायग्रंट लेबर आशिल्ले, तेंच्या मायग्रंट लेबर आशिल्ले कारणान तेंचे बोटीन तेन्ना आमचे लोक भायर सरपा पासून भिता रातचे, कित्याक ते सोरो पिवन हिंगा बोवाळ मारता। आनी जे लोक आमगे फॅमिलीचे लोक पाशे येताले ते पासून आतां बंद जाले। सो आमी तांकां सांगलां ताबडतोब हेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी हे बोटी इलिगल पार्किंग आहा, तुमी लिगली परमिशन दिवन तर हें केलें जाल्यार दॅट इज अ गोश्टी दुसरी, पूण इलिगल हिंगा पार्किंग करपाक आमचो निश्चित आसा आनी आमचें ऑब्जेक्शन आसा। सो विलेज पंचायत ऑफ राशोल ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज ऑफ इलेदर राशोल एंड राशोल आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा आनी आमी जरी तर हेजेर कांय एक्शन जायना जाल्यार आमी प्रोटेस्ट करतले। ते बोट ओनर खंयचे ते? हे सगळे बोटी वास्कोचे, हिंगाची एकूय बोट ना आनी लागशिल्ल्यो कोण आमच्या लागशिल्ल्या हिंगा दुसऱ्या विलेजाची पासून बोट परमिशन ना परमिशन ना। आमी मागले न्हू गेले ते पाटी। आय हॅव फायल अ कंप्लेन बिफोर CRZ, फिशरी डिपार्टमेंट, कॅप्टन ऑफ पोर्ट, हेल्था कडेन, हेल्थान इन्स्पेक्शन करून गेले, फिशरीचे इन्स्पेक्शन करून गेला, तेंच्यांनी सांगलां आमकां आमी कारवाय करता म्हण। आतां ओन्ली कॅप्टन ऑफ पोर्ट येवंक ना, कॅप्टन ऑफ पोर्ट आतां केन्ना येता तो खबर ना, पूण 30 तारखेर हे वयतले बोटी काडून हिंगा। सो परत फुडल्या वर्साक हें रिपीट जातलें। एक भंय आहा आमकां विलेजा, एक भंय आहा हे हिंगा पार्किंग करून वर्साक हें पार्किंग करून स्लोली हे जेटी बांदना मरे, हो प्रश्न आमकां हो लोक आमकां विचारता। आनी जेटी बांदली जाल्यार हाल्या आमचे रोड पयले आसले गांवान भितर वचपाक नॅरो रोड, जाल्यार त्रास जातले आमकां, भरपूर त्रास जातले। मुवमेंट आसा काय जस्ट पार्क करून दवरला? मुवमेंट आहा, मुवमेंट करता ते, मुवमेंट करता ते ऑयल बील सगळी सडटा ती सगळी शेतान वयता। बरें, आतां तेंच्यांनी सांगलां नोटीस धाडटा म्हणून, नोटीस धाडटा म्हूण सांगलां आनी तेजेर इन्वेस्टिगेशन करून एक्शन कारवाय करून एक्शन घेता म्हूण सांगलां आनी घेवपाकूच जाय आनी घेयना जाल्यार तांकां सांगलां आमी व्हडली प्रोटेस्ट करतले म्हूण।